पिवपाच्या उदकाचे नियोजन करून चढांचड उदक शेती आणि बागायती पिकावळी खातीर वापरात असो उलो उदका स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी मारला। आमठाणे डॅमाचेर सर्व्हिस आणि आपत्कालीन गेटी सयत 34 कोटी रुपया खर्च करून उबारिल्ल्या प्रकल्पांचे तांणी लोकार्पण केले। ह्या वेळार आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी आणि WRDचे अधिकारी हजर आशिल्ले। MLD उदक हे पयलीं बिचोले लक्षांत घेयात, पिवपा खातीर बी आनी इरिगेशना खातीर बी। हांगा जे आमचे इंजिनियर आसात त्या सगळे इंजिनियर म्हजी विनंती आसा, ज्युनियर इंजिनियर धरून ते ताजे वयर सगळे इंजिनियर हांगा कमीत कमी हे उदकाचो वापर करून आमी घरा कडेन उदक वापरतले हातूंत दुबावूच ना। आमी पिवपा उदक वापरतले, आमी घरा कडेन गाडये वगैरे धुवपा वगैरे उदक वापरतले, पूण ह्या उदकाचो चड उपयोग जर खंय जावपाक जाय, ज्या मनशा कडेन जमीन आसा ती मागीर 1000 आसूं, 2000 आसूं, 3000 आसूं, 4000 आसूं, ह्या जमनीची पिकावळी कडेन आमी उदक व्हरून वापरपाक जाय। आनी अशें जावपाक जाय की आमठाणे डॅम 25 वर्सां बांदलें, त्यानंतर साळ न्हंयचे कडेन आमी जवळ जवळ 300-350 कोटी म्हणून तुगेले बांदतात, बॅरेज बांदतात मोठी सामकी, जी फेब्रुवारी किंवा मार्चांत आमी कमिशन करतात, चालू करतले। लक्षांत घ्या, थंयच्यान भरपूर उदक येत नाही। ही आसा ती ही डॅम जी आसा पळय न्ही, ही बॅलन्सिंग रिजर्वॉयर, म्हणजे ते उदक काडपाचें हांगसर सांठोवपाचें आनी हांगसरल्यान मागीर ते बाय ग्रॅविटी ते सामकें तुगेले बिट्टोण्या पर्यंत पावपाचें, इवन तुजे हांगसर पावपाचें, थंय म्हटल्यार कुचेली म्हापसा अशी ही टेक्नॉलॉजी आसा आणि प्लॅनिंग आसा। आणि त्यामुळे ह्या उदकाचो पयलो अधिकार जो आसा पळय न्ही, तो बिचोली आनी सगळे गांव, मेणकुरे आसूं, लाटंबारशे आसूं किंवा साळ विलेज आसूं, हांगसरले खंयच्याच घरांत बाबा उदकाचें उदक पिवपाचें उदक ना अशें जावपाक जायना। आणि म्हणून तुमी जे कितें प्रोजेक्ट घेतला पळय न्ही PWDच्या अंडर ट्रिटमेंट प्लांटाचे वगैरे वगैरे, ते सामके कशें म्हणटा मंथली बेजीस ताजो रिव्ह्यू घेवचो आनीक साधारण एप्रील मे पर्यंत कंप्लीट जावपाक जाय। सामकें म्हणजे अशें फॉलोअप करचें पडटलें, फॉलोअप केलें शिवाय जायना, लक्षांत घ्या, खंयची गजालची फॉलोअप केलें शिवाय जायना। आनी म्हणून हांव म्हजें एक म्हणणें आसा आनी आमची इंजिनियर सुचोवणी आसा अशी की ह्या परिसरा भितर मेणकुरे आसूं, लाटंबारशे आसूं किंवा सकल आसूं, जे ज्या जाग्यार गांव आसा आनी गांवा भितर लोकां कडेन जमीन आसा, ती जमिनीची मशागत जावपाक जाय। आनी एक पावल मुखारून सांगता हांव, एखादी खंय जर 5 जाण शेतकारांची, 10 जाण शेतकारांची, 15 जाण शेतकारांची जमीन जर मशागत करपा सारखी आसा जर जाय, ती 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जाल्यार ताका मनजाती पासून संरक्षण दिवपा खातीर फेन्सिंग करपाक जाय, तें सुद्दां आमचे सालेलकर आसा पळय हे तुमकां दिवंक शकतले। लक्षांत घ्या, ते आमच्या आमठाणे डॅमाची कॅपॅसिटी आसा 110 MLD आसा आणि हे सगळे उदक वतले ते तुम्ही म्हणटालात अस्नोड्याक वतले म्हणून खुबशे फावटी माझ्या मतदारसंघातले लोक म्हणटाले आमठाणे डॅमाचे उदक करून आमकां कितें फायदो, साळांतली बराज बांदून आमकां कितें फायदो। आता एक सांगता, आमकां जे हे 20 MLD जे वॉटर आसा, रॉ वॉटर, हेचो फायदो आमच्या मतदारसंघाक आसा। हातूंतले जे 10 MLD उदक आसा ते तुमकांच खबर आसतली, थोड्याच महिन्या पयलीं 4-5 महिन्या पयलीं गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आसले, आमी आमच्या माऊलेच्या देवळान 10 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचो फाउंडेशन स्टोन घातला। आणि तुमकां हांव सदांच सांगता, आमी फाउंडेशन स्टोन बेश्टो घालना, काम पयलीं सुरू जाल्लें आनी काम आतां तुमी पळयता आसतले, कितलीशीच वयताना जर लेफ्टाक कितलीशीच पायपां आसात, 3 टांके बांदता भितर, एक धुमाशा टाकी बांदता, एक साळान, एक पुनर्वसन आणि एक उस्पा। त्याच्यामुळे सबंद साळ, मेणकुरे, लाटंबारसे ह्या 3 गावांक उदक जे गावतले जे आमच्या आमठाणे डॅमाचे गावतले। खुबशे फावटी तुमकां कितें दिसता, पडोशा प्रॉब्लेम जालो की आमकां उदक नसता। आमच्या मतदारसंघान हांव आमदार जावच्या पयलीं एक सुद्धा टाकी नसली, जंय एक थेंबभर उदक रावताले। त्याच्यामुळे पडोशा कितें प्रॉब्लेम जालो काय दुसऱ्या दिसा आमकां उदक ना। एक टाकी आमची हांगा आसा, खंय मेणकुरे आसा, बिचोले म्युनिसिपालिटीन एकूय टाकी नसली। बिचोले म्युनिसिपालिटीन आमी हाऊसिंग बोर्डान टाकी एक बांदली, सुरू जाली, दुसरी नागझरी काम चालू आसा, आणि तिसरीचे आमी थोड्या दिसांनी फाउंडेशन पाजीचे। त्याच्यामुळे बिचोले स्टोरेजचो प्रॉब्लेम काय नसतो।